एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम जालो 1 जावपा येयली. म्हणजे उठलो बाबू, उठलो मागीर भायर घेवन बसला आई. जस्ट ताका फीड केलें, बसला आई घेवन. आई सांगता तर ताका घेवन बसनाका म्हणटा ताका हांवें. भायर ताका हें घातलां हांवें ते पिलोचें, रडटा पळय तो. ओके, सो म्हाका तुमकां कितें शेअर करून आसलेलें. म्हाजें कशें खबर आहा, जेन्ना म्हणजे लायफान कितें प्रॉब्लेम कितें आसूं, जो पर्यंत तुमकां सांगना तो पर्यंत म्हाका न्ही म्हणजे अशें रिलॅक्स अशें मेळना, कळ्ळें न्ही. हें आतां 2-3 दीस जाले गजाल तुमकां हांव शेअर करता. तर तुमी म्हाका सांगा, हांव खंय चुकलां बीन जाल्यार न्ही म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करात. ओके, सो 2 दीस जाले हें जावन. तुमकां खबर आहा म्हाजें मॉर्निंग रुटीन कशें आसता. सकाळीं 9 सॉरी सकाळीं 9:30 9:30 अशें हांव उठ्ठा. हें तुमकां हांवें पयलींच सांगलां कित्याक रातचें मागीर न्हीद जायना. सो 9 केन्ना 9:30 पयलीं अशें उठ्ठा हांव. मागीर ती 10 सुमार येता न्हांवपाक, बाबूक आनी म्हाका न्हांवपाक बी ती 10 सुमार येता. सो 9:30 उठ्ठा, म्हणजे ब्रेकफास्ट करता, जाता मागीर 10. ओके, ती येता. मागीर ती आयली की पयलीं बाबूक तेल लायता. पळय तुमकां सांगता हांव म्हाजें पयलीं मॉर्निंग रुटीन मागीर कितें जालें तें तुमकां मागीर सांगता. सकाळीं 9 ती येता, सॉरी 10 ती येता. पयलीं बाबूक तेल लायता. तेल लावन मम्मी घेवन बसता, कित्याक जेन्ना तेल लायता न्ही मातशें तेल आंगार लागोंक जाय, सोमतें न्हाळोंक जायना. सो मम्मी घेवन बसता. मागीर ती म्हाका तेल लायता. मागीर म्हाका तेल लावन जालें की मी ताका न्हाणयता. अशें करून आमचें एक 11:30 पर्यंत जाता सगळें. ओके, मागीर ती झाडू मारता, पुसता, सगळें काम करून न्ही सारकें 11:30 आमचें जाता सगळें काम. मागीर 11:30 ते 12 मागीर म्हाजें कितें तें खावपाचें, म्हणजे अशें दूद मागीर तें तुमकां खबर आहा म्हणजे डिंकाचे लाडू ते खावपाचें. ओके, ते सगळें. आनी मागीर बाबूचे कपडे ती धुवन घालता, मशिनार मातशें पिळोवन काडटा. हें सगळें करता करता न्ही सारकें 12 जाता आमचें. 12 नंतर आमचें जालें फ्री अशें समजूं. सो 12 नंतर अशें फ्री तुमी समजूं शकता, कळ्ळें न्ही. सो न्ही म्हाका एक कॉल येयलो अरावंड 10 10:30 सुमार अशें. 10:30 सुमार अशें कॉल येयलो तेन्ना म्हाका ती तेल पुसताली आनी मम्मी भायर बाबूक घेवन बसलेली. बाबूचें तेल लावन जालेलें. ती बाबूक घेवन बसलेली भायर आनी म्हाका ती तेल लायताली. सो 10:30 सुमार अशें कॉल येयलो. सो म्हाका घेवंक मेळोंक ना कॉल, कित्याक म्हाका ती तेल लायताली आनी मम्मीन म्हाका सांगलें की फोन येयला. सो कशें घेवंक मेळटलें. आनी मम्मी न्ही केन्नाच न्ही म्हाज्या मोबायलांतल्यान कोणाचे बी कॉल येयले न्ही ती फोन घेयना, केन्नाच ती घेयना. ओके, सो एकदां येयलो कॉल. मागीर परत आनी एकदां कॉल येयलो. सो मम्मी म्हणपाक फोन येयला परत. हांवें म्हटलें मम्मी वचून पळय, म्हणजे दिसता काय पळय, इफ नांव बीन कितें दिसता. मम्मी नांव बी वाचूंक कळना. इफ पिक्चर बीन तिका दिसलें कोणाचें तोंड बीन ती म्हाका सांगता. सो तिका सांगलें हांवें उठोवन पळय मातशें कोणाचें फोन. सो आई म्हणपाली नांव ना कांय ना, फक्त नंबर येता म्हणपाली. सो म्हटलें मम्मी म्हटलें आसूं. मागीर जेन्ना हांव म्हजें सगळें काम जातलें पळय, मागीर 12 सुमार ते कॉल करया, कोणें कॉल केला पळय कॉल करया. ओके, मागीर परत आनी एकदां कॉल येयलो, सेम नंबर. सो 3दा कॉल येयलो. ओके, सो तुमकां ऑलरेडी सांगलां हांवें, आई म्हाजे मोबायलांतल्यान कोणाचे फोन बी येयला ती कोणाचे केन्नाच घेयना फोन, कळ्ळें न्ही. आनी तिका ते कळना घेवपाक बीन, कित्याक मम्मीचो फोन आहा तो बटनाचो फोन, तिका तो बरो. ओके, सो जालें न्हांवून बिवन येयलें, सगळें जालें. सारकें 12 सुमार न्ही मम्मीन म्हाका याद केलें, तुका उदर कोणाचो फोन येयल्लो न्ही पळय कोणाचें तें. मागीर म्हाका याद येयलें. मागीर बेगिना बेगिना उठून केलें फोन. हॅलो म्हटलें. एकली बायल उलोवपा लागली. आपूण तुका 3दा 4दा तुका कॉल केला, तुका फोन घेवपाक तुका टायम ना. आपूण तुजे विडियोज पळयता, हांव तुजे सबस्क्रायबर, तुका इतले टायम ना फोन घेवपाक, अशें म्हणपा लागली. सो म्हाका सामकें कितें जालें सारकें, म्हणजे अशें की कितें सांगू तुमकां. एक वाटेन असो म्हणजे एक रडोंक येयलें जालें म्हाका तें आयकून. म्हणजे ती तापोवपा लागली म्हाका, तुमकां युट्यूबरांक इतलो एटिट्यूड आसा, तुमकां फोन घेवपाक जायना. आमी कितें हांगा बेकार आसा, आमी इतलो टायम काडून तुमची खबर घेवया म्हणून फोन करता आनी तुमकां आमचो फोन घेवपाक तुमकां टायम ना. आनी तिजो न्ही नंबर बी सेव नासलेलो, म्हणजे तिणें म्हाका तें फर्स्ट टायमूच केला. मागीर हांवें तिका सांगलें अशें सकाळचें म्हजें रुटीन खूब बिजी आसता, ती म्हाका न्हाणोवपा येता, तेल लावपा येता, अशें सगळें तिका एक्सप्लेन केलें. ती आयकपाक हेंच करना. ती म्हणपाली तुजे आई घरा शिव नासलेलो, ऋत्वीक नासलेलो, आई नासलेले फोन घेवपाक. हांवें म्हटलें ऋत्वीक गेला स्कुलान, शिव गेलो कामाक, आनी आई बाबूक घेवन बसलेले, कळ्ळें न्ही. आनी आई कोणाचे म्हाज्या मोबायलांतल्यान केन्नाच फोन घेयना. हांवें तिका एक्सप्लेन केलें, ती म्हाजें आयकाच ना. ती कितें उलोवपा लागली. ओके, एटिट्यूड आहा तुमकां खूब, युट्यूबराक खूब एटिट्यूड आहा. आनी एक ब्लॉगराक हांवें कॉल केलेले, ते बी तशेंच, तांकां उलोवपाक टायम ना अशें. पळय आंटी तूं दुसऱ्यांचें म्हाका सांगनाका म्हटलें. हांव केन्नाच, म्हाका खूब जाणांचे म्हणजे सबस्क्रायबरांतल्यान म्हाका कॉल येता. केन्ना अशें जावना की हांवें तांचे कॉल घेवंक ना. इफ घेवपाक मेळोंक ना न्ही मागीर तांकां हांव मागीर फोन करताच,
कळ्ळें न्ही. सो म्हाका खूब वायट दिसलें. 2 दीस जाले म्हाका मातशें अपसेट कशें, कळ्ळें न्ही. मागीर ती उलोवपा लागली, म्हाजें आयकात ना. हांवें ताका सांगलें अशें अशें म्हाका तेल पुसतालें तेन्ना, तूं कॉल केलें तेन्ना तेल पुसतालें, म्हाका घेवपा मेळोंक ना. इफ तेन्ना सपोज कॉल केलें न्ही म्हाका उलोवंक सुद्दां मेळपा नासलेलें, कित्याक गडबडीन आसतालें तेन्ना न्ही. सो हांवें चिंतलें की मागीर सुशेगाद करया म्हणून. ती आयकात ना. उलयता उलयता मागीर तिणें फोनूच कट केलो. फोन कट केलो. मागीर हांवें ताका परत कॉल केले, फोन घेयना. मागीर आनी एकदां परत कॉल केले, ती फोन घेत नासली. सो म्हाका इतलें वायट दिसलें सांगू तुमकां, की सांगू तुमकां. अशें दिसता की हांवें कितें मुद्दामून अशें केलां कशें. सो तुमकां खबर आहा म्हाजें रुटीन कशें, तें सकाळचें इतलें बिजी आसता, फोन घेवपाक मेळोंक ना म्हाका. सो हांवें आयज तुमकां मुद्दामूच सांगता, कित्याक ती म्हाजी विडियोज पळयतलीच, कळ्ळें न्ही. इफ ती पळयता काय ना आतां खबर ना. की हांव आंटीक सांगूंक सोदता की हांव तुका सॉरी म्हणटा आंटी, कित्याक हांवें तुजो फोन घेवंक ना आनी तुका वायट दिसलें की म्हाका कसलो एटिट्यूड ना. हांव म्हाजें सकाळचें बिजी शेड्यूला लागून हांवें तुजो फोन घेवंक ना. ताका लागून हांवें त्या आंटीचें नांव सुद्दां विचारूंक ना, तिचें नांव कितें तें, कित्याक ती म्हाका वळखूच दिनासली, ती आपुणूच बडबडटाली. सो अशें वायट दिसलें. अशें म्हाका राग ना, तिणें अशें उलयलां म्हणून म्हाका राग ना. एटिट्यूड आहा तुमी व्लॉगर, तुमकां चड एटिट्यूड आहा, म्हाका तशें म्हटल्यार म्हाका राग ना. म्हाका इतलें वायट दिसलें की म्हणजे अशें फोन करून तिणें म्हणजे आयकूंकूच नाका. आनी तिणें समजूंक जाय आसलेलें की घरान बाबू आसा, कळ्ळें न्ही. बिजी शेड्यूल सामकें. तुमकां खबर आतां व्लॉग सुद्दां डेली व्लॉग करात ना आतां हांव, खबर आहा. इतलें बिजी शेड्यूल आसता की 2-2 भुरगे म्हाका, एकूच न्ही 2-2. हेकाय पळोवंक जाय, सांजचें तेकाय पळोवंक जाय. रातचें जरी म्हाजें झेम जायना, सकाळचें मातशें न्हिदया म्हटल्यार तो तुमकां खबर आहा रोखडो उठटा, की न्हिदतलें. मागीर तें मागीर अर्दकूट झेम जालें न्ही मागीर हेडेक जाता. सो हांव न्ही दनपारची जाल्यार न्हिदता पळय तो, ते बी आतां दनपारचें आतां म्हजें रुटीन चेंज जालां. पयलीं हांव 3 न्हिदतालें, म्हणजे तेजे स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं. आतां स्कूल स्टार्ट जाल्यार तर स्टडीज घेवंक जाय. सो 3 ते 4 1 वर हांव तरी स्टडीज घेता. मागीर 4 नंतर न्हिदता हांव. 4 ते 6 पर्यंत ते बी सारकें झेम लागना. मदीं मदीं उठ्ठा, किरकिर करता, आवाज करता, म्हणजे अशें आवाज बी केले ताका पाळणे हालोवचें पडटा. सो सारकें झेम जायना. सो मागीर कितें करता हांव, ते जे स्टडीज घेवन जालें न्ही मागीर न्हिदोंक वयता पळय तेन्ना मोबायल हांव सायलेंटार दवरता. कित्याक लागून म्हाका युट्यूब फॅमिली कॉल करता म्हणून हांव मोबायल सायलेंटार दवरना. म्हाका चडशे कॉल येता हे आयडियाचे मागीर ते हांवें नापतोळांतल्यान पयर एक ऑर्डर केल्लेले पळय लाकडाचे, ते म्हाजे आतां नंबर सेव जाल्लेले आहा. ती बी आतां परत परत कॉल करतात, म्हणजे अशें, कळ्ळें न्ही. सो हांव ताका लागून हांव मोबायल सायलेंटार दवरता. मागीर हांव उठलें की हांव चॅक करता वा कोणें म्हाका कॉल बीन केला, मागीर तांकां उठून हांव कॉल करता. सो कळ्ळें न्ही. सो ताका लागून खूब अशें वायट दिसलें की आंटीन म्हाजें एक उतर सुद्दां आयकोंक ना. ती उलयत रावली, लास्टाक तिणें फोन कट केलो. म्हाका एकूच वायट दिसलें, तिणें फोन कित्याक कट केलो. फोन कट करपा नाका आसलेलें, तूं उलय न्ही, आयका न्ही. जितलें आतां 2 वर्सां जालीं हांव युट्यूब हें करता, पूण कोणें केन्ना म्हाका अशें करूंक ना. हें फस्ट टायम जालेलें आहा. सो खबर ना. सो शिव म्हणपालो आसूं तें घेवन बसनाका. सो काल हांव परत कॉल करून सोदतालो, शिव म्हणपालो नाका कॉल करनाका. सो सोडून घाल तें, जालेलें जालें. सो ताका लागून सो हे व्हिडियो म्हजी आंटी पळयतली. सो इफ म्हाजे हो व्हिडियो तूं पळयता आसता जाल्यार तूं कॉल कर म्हाका, की हांव कॉल केल्यार तूं कॉल घेयत ना. सो ताका लागून. सो आनी कांय ना, इतलेंच. सो तुमकां सांगया म्हटलें, मागीर तुमकां सांगलें की न्ही म्हाका मातशें मन हलका दिसता ताका लागून. सो आतां खुबशे लोक अशे म्हाजी युट्यूब फॅमिली आहा, पयलीं म्हाका खूब कॉल करताले, आतां कमी करता कॉल, कित्याक तांकां खबर आहा म्हाजें शेड्यूल कितें आहा तें, बिजी आसता, तांकां खबर आहा. सो तुमी न्ही कॉल करूं सोदना. मेसेज बी करता म्हाका, मेसेज करता, खबर घेता, इंस्टाग्रामाचेर मेसेज करता, पूण कॉल तशें करना आतां. कित्याक तेमी म्हाका म्हणटा मेसेजीर हांव तुका कॉल करूं सोदता, पण म्हाका खबर आहा तूं बिजी आसतलें. खरें जायना हें सकाळचें, खरेंच. इतलें मम्मी आसा म्हणून आज हांव साल्वार अशें म्हणूंक शकता. मम्मी आसा म्हणून खूब हेल्प जाता. नाजाल्यार न्ही म्हाजें जावपा नासलें, कळ्ळें न्ही. हेका सांबाळ तेका सांबाळ, ताका लागून. तो रितीव जाला व्हडलो, पण ताकाय सांबाळचें पडटा, ताकाय मातशें लक्ष दिवचें पडटा, कळ्ळें न्ही. फाल्यां तो तेणें म्हणूंक जायना की आपलें केरलेस करता, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो ताका लागून. ओके. सो आतां आनी कांय ना, वयता हांव किचनान. आयज सिंपलसो पुलाव करया म्हटलें. सो मम्मीक मातशें भाजी बिजी कट करून दिता, कळ्ळें न्ही. नाजाल्यार सगळं तिचेर पडटा. सो भाजी बी कट करता, पुलाव करतलें आयज. आनी आयज सांजचें आमगेर येवपाचें आसा आमची युट्यूब फॅमिली, तुमकां कळटलेंच मागीर, तुमकां मेळयता. ओके. सो हांव वयता आनी भाजी बिजी आहा ती कट करून तुका दिता मम्मीक. ओके. सो मेळटा तुमकां मागीर, चला. सो हांगासर न्ही हे पळयात पुलाव जाल्लें आसा. हे पळयात आयज न्ही आईन न्ही ग्रीन पेस्ट करून घातला. कोथंबीर, पुदिना, ग्रीन चिली, आले लसूण आनी सोया चंक्स घातला, मागीर मशरूम्स घातला. हे पळयात जातलें आमकां 1-2 टायम. आनी हें आहा शेपू घातला, सामकें हेल्दी. सो आमकां 2 टायम सारकें जातलें, की रातचें आनी करपाक न्ही जायना. सो म्हणटा मम्मीक चडूच कर, ते 2 टायम जातले. आनी ग्रीन पीज घातला. सो हें पळयात तेज्या वांगडा वयतलें आतां बरेंशें दही आनी आईचें पिकल, जस्ट थोडेशें उरला पिकल, सोंपलें.
ओके आमी जेयता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. 2 hours later. तो सांज जाल्ली आसा आनी तुमकां हांवें सांगलेलें आमच्या घरा आयज एक यूट्यूब फॅमिली येवपाची आहा म्हणून तिमी आयिल्ली आसा. सो आतां हांव करता भजी. सो म्हणजे सकाळचेच अशें हांवें सगळें चॉप करून दवरलेले जेन्ना बाबू न्हिदलेलो पळय चॉप करून दवरलेले. सो चिंतलें की आयज भजी करया पण भायर पावस ना. पावस आसल्यार खावपाक एकदम मजा आसपाचें हय का न्ही. सो खूब तेंप जालो आमगेर भजी करूंकूच नासलेले. म्हाकाय खावंक दिसलें म्हटलें करया म्हटलें. आनी आयज तर शिव नासलेलो. शिव आसलेलो इव्हेंटाक. सो नाजाल्यार न्ही शिवाक कितें हाड म्हणपाचें हांव खावपाक बीन. सो शिव नासलेलो न्ही म्हण चिंतलें की चला भजी करया खूब तेंप जालो. सो तिमी आयिल्ली आसा आनी कोण तें तुमकां सांगता मागीर. सो हेज्या पयलीं आमगेर तिमी येयल्ली आसा. तेजें नांव आसा अवनी आनी तेका आमी न्ही फंक्शनाक आपयलेलें आमचे बाबूच्या नेम सेरेमनी न्ही तेका हांवें आपयल्लें. कितें प्रॉब्लेम लागून ताका येवपाक मेळोंक ना ताका लागून तें आयज आयला बाबूक मेळपाक. सो हांगा तुमी पळोवंक शकता हांवें बसून बरेंशें चाय आनी भजी हांगा एन्जॉय करता. पण पावस आसल्यार न्ही एक वेगळी मजा येवपाची भजी खावपाची हय का न्ही. आनी भजी सामकें बरें जालें तें. आनी मेन म्हटल्यार ते चेड्याक अवनी चेड्याक न्ही भजी खूब आवडले. सो आमी भजी एन्जॉय करता. ओके आनी थोड्या वेळान मेळटा तुमकां. चला. टी व्ही आसा गो ते टीव्हीच पळयता बाबू पळयत ना. ते चित्ता आसतलें हो आनी कोण येयला धाकटो असो ताका न्हीद येता. तुका पळयता मगो तो ते पळय थंय तो तो ताका तुकाच पळयता न्ही. हे आनी कोण येयला काय म्हणटा न्ही चित्ता पळय तो. मच्छर न्ही तो हातीर न्ही ते हे काडले न्ही मिटन तो असो असो हें करता नाकटा. ते पण नाकटा बी काडले हांवें तरी पण जोरान असो करता बुकेन बी रडलं तेन्ना. पप्पायात करता शोना बाबा. तो बरो हालय म्हणटा तो हालयल्यार बरो न्हिदता. जेमो करता ताका पिठे भरपूर आहा. पयलीं खूब आसलें स्टार्टींग. हय लास्ट टायम येयला तेन्ना शिव मेळोंक ना. आयज येयला आयजूय ना कितें करपाचें. बाय बाय कर हेंच्या कुस्ती पळय. हय हय गोंग 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 ए फाटी फाटी पळय हे दोगांचे बरें चलता हेंचे. तूं राव रे फाल्यां पप्पा येतलो व्हरपाक. आं पण आमगे आयज नुस्तें ना नाका आयज पुलाव केला. हांगा आई या अबे हांगा आई या बरें तुका थापडेतली आई तुका एका थापडेता बरें. अरे मस्को मातो झगडी करता दोगां जाणा मागीर रातचे थापडे म्हणटा. रावता रे हें रावत ना म्हणटा आपूण. ते अवनी बरें करून सगळ्या बाय म्हण. आयला व्लॉग एंड घेवपाक टायम जालो 9 जाले आतां. जस्ट बाबू किरकीर करतालो जस्ट शिव आत्ता येयला तो घेवन बसला म्हटलें व्लॉग एंड करपाचें उरलेलें. आनी अवनी येताना बाबूक गिफ्ट हाडला सो जस्ट ते ओपन करता मागीर हांव व्लॉग एंड करता. आपण करू नाका हेजे हांव स्टडीज घेतालें जायना हेजे. हांगा दिसता म्हाका कपडे दिसता. बरें आहा क्यूट पॅन्ट. रा तूं हेपळय अशें आसा. सो हें आसा 3 to 6 months पर्यंत आहा हेपळय अशें आसा. आनी ताका लागते 1 month जितू पण घाल 1 month कलर मेळटा ना रे. ओके सो थँक्यू आं अवनी तूं आयले आनी गिफ्ट खूब आवडले कपडे. ओके तो चला आनी व्लॉग काय ना व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. अशें रे व्हिडिओ आवडलो जर लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय टेक केअर बाय. I love you friends. Please comment and subscribe to my channel and go Pesol. चला बाय Bye.